बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बापा पवित्र आत्म्याच्या आदारान या वेळार आम्ही एकठांय जाल्यान तुका येवकार दिवंक आमच्या काळजांनी आनी हे उतर जे तूं आयज आमचे थंय उलयतलय बापा हे उतराचे मोडणी जावंक आमच्या आत्म्यांत मनांत आनी कुडींत आमी हो वेळार तुजे लागीं मागता. खोल तुजे उतराची जाणवाय आमकां मेळूंक मागता पवित्र आत्म्या. कित्याक तूं उलयताय आमच्या भाव भयणाच्या तोंडांतल्यान. आमचें उतर न्हय तें बापा पूण स्वर्गार राज्याच्या उतरा वरवीं तूं आमकां ताची समजणी दिताय आनी तेंच उतर बापा आमच्या जिवितान आमकां बदलोक हाडटा. देखून पवित्र आत्म्या हे वेळार जायत्या जाग्यांनी देखून तुजें उतर पावोवंक आमी हे वेळार तुजे लागीं मागता. जे वावराडी तुवें विचून काडलेले आसात तांच्या जिवितान तांच्या आत्म्यान तूं उतर उलयताय आनी तेंच उतर दुसऱ्यांक तूं पावयताय. देखून पवित्र आत्म्या हें उतर हें मागणें तुजो सांगात जावन आसा आनी हें रिलेशनशीप तूं आमकां बांदून हाडटाय तुमचे भितर आनी आमचे भितर. देखून पवित्र आत्म्या हे वेळार दर एकल्याचे आत्मे आमी उक्ते करून तयार जाल्यान तुजें उतर घेवं तें तुजें उतर आयकूंक आनी तें उतर आमच्या जिवितांत तें पाडूंक. देखून पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता ह्या उतरा खातीर आनी दिन वाजता ह्या वेळा खातीर. आर्गास तुका बापा, दिन वाज तुका जेजू, दिन वाज तुका पवित्र आत्म्या. आमेन. Amen. 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 Praise God. उतर आयकूंक आनी तें उतर आमच्या जिवितांत तें पाडूंक. देखून पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता कित जाता? ह्या खातीर आनी दिन वाजता ह्या वेळा खातीर. Praise Jesus. Praise किती God. जाता? Double ऐकू येता? Praise Jesus. What is that? Sorry, Sister Maria. Actually, the YouTube was on my side. I go live, no, so it plays. I thought Sister Jonina is still continuing. Sorry, praise Jesus. No, no. Praise Jesus. Then I realized YouTube is on. Praise God. Praise God. आज कशा आहे सगळी? मुगे आज बरी ना यू नो सगळे बरी हा लॅपटॉप बर चलता सगळे बर चलता. आता मीटिंग ऑन करू लागल्या जाले 2:20 10:20 9:20 सन 10 मिनटं आणि स्क्रीन अशें करून घाली सगळे येता स्क्रीनाचेर. So I don't know. So bear with me. Whatever we have, we will share. Okay, कोणाई testimony है? Yes, sir. Praise Jesu God. arga, really Jesu arga, hore. I bind everything because I'm very comfortable with us. So forget it. Let's not waste time. Comfortable on the laptop go dekun mak phone anche ma share ta. So praise Jesus. Yes, sir. Sister. Jesu arga. Testimony hai कोणाला? So मुझे सांगता testimony, okay? सांगपा दिसत म्हणजे दुसऱ्या पॅनलांचे सांगितल्या पण या पॅनलांचे ना. सो किती झाले होईची ती व्हॉट वॉज दॅट उगडास ना फ्लावी किती गो सांगलो आहे संडे Plate. प्रेज कर देव कितू करता आमकां Plate. कित प्लेट नो प्लेटी त्याच्या पयलीं किती सांगलोले उगडास ना सायबा. Okay, anyway, let me tell about this lady. एकली ही बायल हिंगा सदां म्हाका कोणी तिका मुगे नंबर दिलो आनी ती म्हाका मेसेज धाडटा आनी सांतांचे धाडटा सांतांगे प्रे फॉर दीस सेंट प्रे विथ दीस सेंट आपुणूय त्या सांताको मागोता तुंय माग सगळी पाटी म्हाका सांतांच्यो खबरो धाडटा. मागीर हांवें म्हणलें डू यू नो जीसस आय सेड डू यू हॅव अ बायबल तो बायबल ती हिंगाची तो मनीस हिंगाचे पूण म्हाका इंट्रोड्यूस केले ते गोंयचे. सो तुका बायबल आहा म्हणलें बायबल घेवन आमी उलया बायबल जालें खबर ना पोत्तून आनी थोडे तेंपान सांता खबर पोत्तून सांताचे धाडपा लागली
हांवें म्हणलें सेंट कॅथरीन कितें आपूण तेको मागोत खंय. हांवें म्हणलें बरें तूं हितू तेम तेको मागोत जाल्यार कित्याक तूं आजून पासून एंग्शियस आहा, कित्याक तूं आजून पासून ट्रबल आहा तुका. मागीर बरें हा जालें खबर ना आनी हांव मातशें थंड जालें अशें आतां ताका मेसेज करपाक. कित्याक कळ्ळें म्हाका एम्प्टी वेसल म्हूण खरें. मागीर आतां गेले ते सुमना पोत्तून म्हाका सांतागे मेसेज धाडली आनी हांवें सांगिल्लें चोय तुका हांवें सांगलोलें न्ही म्हाका ते भाशेन धाडनाका म्हूण. तूं म्हणलें रेडी आहा ते जाणू तूं म्हाका मेसेज कर, म्हाकाय टायम ना म्हणलें मेसेज रिप्लाय करपाक. सो ना म्हणपा लागलें आपूण तूं फ्री आहा तेदो आपूण उलयत म्हणपा लागलें. हांवें सांगलें पूण बायबल घेवन उलोवपा जाय. मागीर ताणें पवित्र आत्मा चोय काय बरो. सो ताणें ताका रेडी केलें पवित्र आत्म्यान आनी ट्युजडे म्हणलें तुगे हुंयचो दीस आनी हांवें म्हणलें चोय हांव मंडे राती काम कोत्तां ट्युजडे हांव न्हिदोतां राती दिसाचें पूण तूं तर शुअर आहा जाल्यार हांव अलार्म दिवन उठोत म्हणलें आनी तूं कडेन उलयतां. सो जालें उलोवपा रेडी जालें आनी येयलें. मागीर बायबल घेवन येयलें तें पेन हाड म्हणलें बूक हाड म्हणलें आनी कॉमेस केलें टॉक उलयतां सांगोतां. यू डोंट नो म्हणटा आपूण की तूं एंग्शियस तें आपणागे स्टोरी सांगोता. ना 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 तें आयकपा नाका म्हाका, हांव सांगोत तें तूं आयक, हांव सांगोत तें तूं आयक. कोण 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 आमी जाग्यार येयलीं आनी तेणें भयणानो भावानो उलयलें सगल्यो खबर आयकिल्यो ब्रेक करून आयकिल्यो आनी चोय उलयता हितू स्क्रिप्चर उलयता तेगे मन देव निवड करपा लागलो, पवित्र आत्मा निवड करपा लागलो आनी पवित्र आत्मा सारको आमचे भुगले आहा तो ताका कोट्टा आतां ताका दिसोता. सो एनीवे बरें 1-2 वर अशी उलयलीं आमी आख्खी 2 वर अशी. मागीर बरें आतां म्हणलें चड वगत जालें न्ही म्हणलें आतां आमी बंद करया, हांव एक प्रेयर कोत्ता म्हणलें आनी आतां आमी बंद करया. आनी मागीर म्हणपा लागलें होमवर्क कितें म्हाका आनी दुसरी ट्युजडे मेळया म्हणपा लागलें. नांव चोय आतां ताका इंट्रस्ट कितें. हांवें सांगलें वाव यू नो पवित्र आत्मा काय बरो. हांवें म्हणलें म्हाका खबर नाहलोली तुवें कितें आयकिल्लें तें फोनाचेर पूण हांव जाण म्हणलें म्हगे देव कोण तो आनी म्हगे देव आपणागे काम कितें करून कोत्ता तो. सो तेणें होमवर्क वाचिल्लें. हांवें म्हणलें बरें एक खंयचो गॉस्पल घे म्हणलें आनी वाच आख्खो वाच म्हणलें तुका वाचूं जाता तितू वाच पूण नोट्स घेवपा इसोन नाका म्हणलें कित्याक ते नोट्सांचे आमी दुसरे पाट उलोवया म्हणलें. सो बरें हा हे ट्युजडे हांव सारकी बिजी म्हाका कशें हें जायना अशें आनी ते म्हाका मेसेज करपा लागलो मंडे तूं आहा तूं फ्री आहा आमी अजून मेळटाय. हांवें म्हणलें ओय मेळटाय पूण हांव तुका मेसेज कोत्ता म्हणलें हांव केन्ना फ्री जाता तें. सो फ्री जाता तो मेसेज केली. माय गॉड यू नो रियली तें उतर पड घाताय तें सारकें देव जाग्यार रोंपिता आनी तेगे आवाज पासून हालो म्हणया म्हणटा तें पासून इट वॉज लायट, इट वॉज जस्ट जॉय, इट वॉज द साउंड ऑफ वायब्रेशन, इट वॉज echo ऑफ द लॉर्ड, इट वॉज सो ब्युटिफूल. बरें कोन्न हालो बरो आवाज पासून न्यू वर्ड्स दिसलो म्हाका. सो हांवें म्हणलें वाव today you sound so vibrant, so beautiful. I can feel the power of Holy Spirit. You know, the Holy Spirit तुजे भितर वावर कोत्तो म्हाका कोट्ट म्हण सांगिल्लें आनी आपणाक कित्याक दिसना म्हणपा लागलें तुका कित्याक दिसना कित्याक तूं तो आवाज आयकना म्हण सांगिल्लें तूं तो आवाज आयकपा सोदना पूण म्हाका दिसोत म्हणलें. आनी यू नो ते हितू ताका हेल्प जालो तो आवाज हें करपाक एक्सेप्ट करपाक कित्याक जेजू आपणा बारबो आहा, जेजू आपणा सांबाळटा, जेजू आपणा राखता पूण तो चोर येता आपणागे सगळें चोरूंक निसणटोण करूंक पूण जेजू आपणा जिवीत दिवपा येता. तें मातशें हार्ड सोल्लें पूण जावं म्हणटू हांवें सांगिल्लें ताका आत्माक तुजी कसली भिरांत ना दुसऱ्यांक कोण एंग्शियस जाता तांकां तुका देवान वेंचून काड म्हणलें दुसऱ्यांगे एंग्जायटी रिजॉल्व करपाक. सो भिरांत ना म्हणलें तुजी ट्युजडे काल आमी एक ओद्दोर आशिल्लो न्ही दुसरे पाट म्हणलें आय डोंट नो पूण म्हणलें मागीर ताका सांगिल्लें म्हाका कित्याक हांव कितें कोन्न बिजी उरता म्हण म्हणजे तुका देवान जाय टायम दिलो आहा चोय पूण तूं कितें कोत्ता तुगे टायमान तूं आय डोंट नो म्हणलें पूण म्हाका चोय जायतें काम दिलो आहा आनी इल्लोसो टायम आहा त्या टायमा भितर हांव कितें कोत्तां. सो तें चिंत म्हणलें बारीक कित्याक हांव आहा तें तूं ना म्हण सांगिल्लें पूण तो इल्लोसो टायम आहा तो देवागे देवागे उतर शेअर करपा म्हाका कितू संतोश भोगोत म्हणलें. सो प्रेज गॉड तें एक दुसरी टेस्टिमनी म्हाका उगडास येयलो म्हगे फोन सांडोलो तो
सो फोना हांव केन्ना चोय हिंग ना तो फोना हांव केन्ना कार्ड गायना मगे क्रेडिट कार्ड केन्ना हांव फोना गायना बॅगान घाता सो ते दीस एक दीस हांवें क्रेडिट कार्ड काडलें फोनाक घायलें आनी हांव धाकल्या भुरग्यांक घेवन हांव इस्कुलां पावय हिंग पावय थिंग पावय आमी भोंवताय सगळीं आनी मागीर तेंगे सॉकराक गेलो फुडें हांव फोटो काडटा तेंचे सो फोटो काड जाल्यार म्हाका कडेन फोन ना जालो हांवें म्हणलें आय सायबा फोन खूंय हा हांव मोटरां सोदितां पोतून पोतून चोय आमगे कितें वोस्त सांगून जाल्यार आमी आकांतां जाताय आमी आबालां जाताय आनी आमी सगळीं घाबरताय आतां कितें कोच्चें हांव तो मनीस हांव तुमकां सांगना हांव मगे कितें सांगलो जाल्यार गरजेचें तें म्हाका जाय जाल्यार हें जाता पूण शांतिकायेन मोटरा वचून सोदिता कित्याक म्हाका हांवें म्हज्या हातीन चोयलोलो मोटोर दुसऱ्या बेल्ट घात तेदो म्हणून पूण तो फोन म्हाका मेळना सो एनीवे ताका विचारलें धाकल्या कडेन तुवें जाणो म्हणलें मगे आतां फोन सांडोलो म्हूण सांगिल्लें आनी तो फोन म्हाका जाय तूं जाणो म्हणलें खंय आहलो तो म्हणपा लागलो ग्रॅमा आमी गॉड्स लव तेका गॉड्स लव हांवें कांतार गायलोलें तेणें म्हाका उगडास केलो गॉड्स लव कांतार गायलोलें दॅट वॉज इन द स्कूल आतां हांवें इस्कुलां सांडोलो म्हूण म्हाका कळ्ळें सो ना इस्कुलासा मागीर आमी रेड रोस्टरांक गेलीं थिंग पार्क केलो थिंगा थिंग पडलो दिसोलो थिंग पडलो जाल्यार मगे आतां सगळे फोनाचेर आहा ते भायर कार्ड आहा सो आतां हांव म्हणटा सायबा यु नो म्हणजे म्हाका शांती अशी मगे मेट्टो म्हण पूण बँका बंद केलें कार्ड बंद केलें आनी घरा येयलो तशें हांवें सांगिल्लें मगे फोनाची फोन कर मातशें चोपयल्यार बंद फोन बंद आहा दुसऱ्या दिसा उठवलें हांव रातभर आतां म्हाका खंयच स्क्रिप्चर उगडास येता लूक 8:17 कित्याक थिंग म्हणटा काळखां कितें आहा तें तुका दिसती पडटलें आनी कितेंय लिपून उरपा ना म्हूण सो तो स्क्रिप्चरा म्हाका उगडास येयलो आनी तो स्क्रिप्चर हांवें म्हणलो म्हाकाच म्हणजे हांव जाणा जेजू तें मगे सांगपा ना कशेंच कित्याक तूं जाण म्हणलें तें वस्तून हांव कितें कोत म्हूण पूण म्हाका हुस्को त्या कार्डाचो कोणाकूय मेळ्ळें जाल्यार मिस टॅप मारपाक न्ही मिस हँडल करीन म्हूण पूण ते पयशेय देवा गेले मगे कांय न्ही सो एनीवे हें केलें आनी दुसऱ्या दिसा हांव तांगेर इस्कुला गेले फुडें टिचरीन कांय म्हणना म्हाका आतां म्हणलें सायबा टिचरी सांगिल्लें सॉरी मातशें हिंचात म्हूण मगे हिंग चुकून बी फोन उरलोलो फाल्यां येस म्हणलें ती म्हणपा लागली असो आहा म्हणपा लागलें हांवें सांगलें प्रेज गॉड आनी भुरगे कितू खुशाल जाले मगे फोन मेळ्ळो म्हूण सो Praise God. हांव कितें सांगपा सोदितां कित्याचोय आमको तर भितूर देव ना जाल्यार आमको तो फोन आहा तो फोन आमगे देव जाता आनी आमचे आकांत येता फर्स्ट टायम होरे म्हाका शांती जाली कित्याक आसूं एक फोन घे जाल्यार दुसरो येतलो कॉन्टॅक्ट ना जाल्यार फ्लावेगे नंबर ना जाल्यार फ्लावी फोन कोत्तोलें आनी कोणें नेटीगे नंबर ना जाल्यार नेटी फोन कोत्तोलें अशें करून म्हाका आतां उगडास येता कितको म्हाका कॉन्टॅक्ट मेळटले ते पोतून आनी कोण नाकते फोनांतले वयतले कॉन्टॅक्ट बट आय वॉज नॉट वरीड अबाउट द फोन ते कार्ड मिस हँडल जायत ओ कितें कितें म्हजे मना येता तें सगळें सरेंडर केलें आनी म्हाका कितें जालें शांती मेळ्ळी आनी म्हजो फोनूय मेळ्ळो सगळीं सोडून देवा सोदूंक गेलीं आमगे देव सगळें काम करता सगळें करता मागीर कितें जालें आनी एक ते प्लेटी म्हणटा ते फ्लावी सो मोटर म्हणलें आनी मगे न्यू मोटर घेतला हें आनी ताका ती प्लेट आहा हें धाकल्याको विचारलें ते प्लेटी कितका नांव घालया आमी मोटरा कितें नांव घालया तो म्हणपा लागलो पुट जिसस वाव दॅट्स नायस कित्याक त्या मोटरा चोयल म्हणटरी सगळीं जिसस जिसस म्हणटलीं गूड आयडिया म्हणलें आनी म्हाका मोना आहलोलो नंबर 7 आतां हांवें म्हणलें चल एक नंबर कित्याक पिडाकोचो 2 नंबर घालपाचे जिसस 25 घायलें 25 आतां मोटरा ह्या वर्साचें आनी 5 + 2 7 जालें ना सो Praise God. एनीवे आतां हांवें सगळें एप्लाय केलें पयशारी केलें सगळें केलें काल म्हाका ते ईमेल धाडटाय sorry we can't approve your request because it is a religious belief सो तेका लागून ती म्हाका तो नंबर दिनाय सो आनी खंयचो नंबर काड म्हूण सांगिल्लें सो हांवें म्हणलें प्रेज गॉड सो हांव म्हणना जेजूगे ना उलोवपा बंद जालें म्हूण पूण जावं आनी कितें सोदपा मेळटा म्हाका सो तें जालें बट this is द ग्लोरी ऑफ गॉड आनी आमकां हिंग एकठांय जालें ती बेश्टी एकठांय जालें कांय ना म्हूण करपाक ओ खूंय झूम आहा म्हूण हिंग आमी एकठांय जालें ती एक आवाजान आमकां हिंग आपयलें एक आवाजान आमकां हिंग हाडलें म्हूण
आनी तोच आवाज आमकोडे उलोयल म्हण तो आवाज आमकां उलयला आमकां सांगयला कितें म्हण देखून आमी हिंगा एकठांय जाले सो ते म्हगे टेस्टिमनी जाली आनी कोणागे कितें आहा सांगपाकू कोणागे कितें आहा शेअर करपाकू प्रेज गॉड आनी एक उगडास येयलो प्रेज जिजस काल हांव कामा वयता आसतना म्हाका एक धाकलो असोच हो म्हगे आहा तो 5 वर्सांचो म्हगे धाकलो आहा तो सो हो भुरगो अबावट 7 वर्सां आसतलो तो भुरगो अशें करून उंटी तेंकून आहा आनी आपणागे आयपॅड घेवन तो थिंगा आहा आनी हांवें म्हणलें आतां म्हगे कापाक तें आतां म्हगे कामाचें कापाक हांवें मोटर पार्क केलें आनी हांव वयता आसतना हांवें म्हणलें हो भुरगो हिंग कित कोत्ता काय सो हांव काडलें न्ही विचारलें तेका बाबा तूं हिंग कित कोत्ता म्हणलें तूं हिंग कितें आहा तो म्हणपा लागलो हांव पण आपणागे भावा रावता म्हणपा लागलो भावा रावता म्हणलें भावा रावत जाल्यार हिंग कित्या रावता तूं कापाक तूं केदों वर्सां रावता सो अशें करून हांव क्वेश्चन करपा लागलें तो सारको भिन म्हाका उलोवपा लागलो हांवें म्हणलें तूं हिंग कित्या येयलोलो हें हॉस्पिटल तूं हिंग कित्या येयला तो म्हणपा लागलो आपणागे मांय बरी ना आपणागे मांयक म्हणपा लागलो स्ट्रोक जाला तुगे मांय हूंय आहा सो सगळें विचारलें आनी ताणें म्हाका मांयचें नांव दाखयलें ओके नांव इज फरिदा कोण तरी नांव आतां चोय म्हज्या मनाक कांय वचना मांय बरी ना म्हणलें ताचें नांव जॉशुआ हांवें सांगलें चोय तूं जॉशुआ कोण तो जाणो न्ही बायबलांतू जॉशुआ म्हणलें प्रॉफेट आनी तूं म्हणलें प्रॉफेट व्हडलो मायटी प्रॉफेट म्हूण सांगलें तुगे मांय बरी ना म्हूण सांगनाका म्हणलें तूं होगोत म्हूण म्हणलें Jesus, I love you. Jesus, I know you made my mommy well. Jesus, you just call Jesus' name and Jesus will listen to you. Jesus has already listened to you. आनी मागीर तेच्या तोंडाचेर आफ्रिकन तो ते सगळे दोयेले दान दिसली पडले आनी व्हडली स्मायल केली ताणें सो हांवें ताका हाय फाय दिलो आनी हांवें सांगिल्लें सी दिस इज द स्मायल दॅट जीजस वॉन्ट्स नात म्हणलें चोय कोणागे प्लॅन हो म्हणलें आमी उलोवपाक सो ही बिकेम व्हेरी फ्रेंडली आनी मागीर म्हाकाय ताका सोडपा बरो दिसोंक ना थिंगा हांवें म्हणलें तूं म्हजे वारपा यो हांव बसत थिंग तुका बसयता आनी तुगे भाव येयलो म्हणटरीर तूं कोत्ता तो भिलो येवपा म्हजे वारपा हांवें म्हणलें इट्स ओके हिंग राव बट म्हणलें बी सेफ आतां हांव कामाक गेलां न्ही आतां म्हणलें तेगे मांय हूंय आहा ती चोया बेश्टें चोयलें खंयच्या वॉर्डां आहा ती आनी हांव काडलें आनी म्हगे काम जालो तशें 12 ते वॉर्डां गेलो आतां आनी तांणी सांगिल्लें म्हाका मातशें ते बायलेक मेळपा मेळटा म्हणलें सो ती म्हणपा लागली तूं वडकोता हांवें म्हणलें ना वडकना म्हणलें आय जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू आनी ती कुटायली आनी ताका सांगिल्लें ते म्हाका वडकना न्ही ते म्हाका म्हणपा लागले हांवें म्हणलें हांव कोण तें तूं जाणो म्हूण सांगिल्लें हांव जॉशुआ लागून हिंग येयला म्हूण सांगिल्लें जॉशुआ म्हगे न्यू फ्रेंड म्हणलें ताका लागून हांव हिंग येयला म्हूण सांगिल्लें सो ते म्हणपा लागले ते म्हणपा लागले सारकी यंग बायल 39 years old and she's got a very like diagnosis very bad stroke and then I म्हणलें तूं जाणो म्हणलें चोय तूं जिजस आवडकोता न्ही आनी वय म्हणपा लागलें तूं जिजस आवडकोता तूं जाण म्हणलें जिजसान कित केलें तें तुक हिंग हाडलें तें जिजसान न्ही म्हणलें हिंग हाडलें तें तुका दुस्मानान म्हणलें बायबल सांगत म्हणलें चोर येता चोरूंक मारूंक निसंटण करूंक पूण होकोत जेजू तुका जिवीत दिवपा येयला हे भाशेन सगळें सांगिल्लें now assuming that she is from Africa and she knows Jesus so हे म्हगे सगळें मनाक घेवन and with confidence I went because I didn't have much time I was at work so I went and I put my hands on her and I said, "Come on, is it okay if I pray on with you?" They were like, "Yeah, yeah, okay." So I prayed. We made a prayer, and I said, this week is going to be beautiful, and I'm only going to see you next Sunday. I'm not working Monday this time, so on Sunday I'll come and see you. भायर सरलो थंयसर बरें जालें सोल ते रुमांत भायर सरलो तशें तिनस म्हणपा लागली Maria, you are Christian? No, म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें या who you came to see ते बायले हांवें म्हणलें Farida, she's in 27 ते म्हणपा लागलें isn't she a Muslim चोय तो दुस्मान कित कोत्तो म्हाका आतां isn't she a Muslim I said I don't know अशें म्हणलें I don't know who she is but I came for a purpose I did my job now I'm going now he's going to do the job the rest so ताणें तें मुस्लीम म्हणलो तशें म्हाका चोयतना कितें म्हणटा चोय कितें हांवें आनी मातशें ताका एक्सप्लेन करपा जाय आसलो न्ही now when she said a Muslim I didn't know whether I made her
understand, or I made her like I had to do a bit more. I didn't know. So, but anyway, I came in the side and I said, Lord, you know everything what happened in there. But Murle, what I heard, I cancel whatever I hear. So, so I kept praying, like, and I said, wow, कित्यात I'm बाहेर भितोय त्या दोन त्यान म्हाका कित्या म्हणना तू कोणा सोदपा येयली काय म्हणून हे चलना भायर येयलो तशें चल काम करून येयलो तशें तो दुस्मान चोय कितकोन हें करपा येता तो आतां हांव सांगता ती म्हाका तो आवाज आमकां आयकूं येता म्हूण आमी तागे काम कोत्ताय पूण आनी दुसरो आवाज आयकूं येता तुवें सारकें केलें तें कोण समजलो ना थंय कितें सांगिल्लें तें कितें आनी येवपा जाय आसलो तुका थिंग वचपाकू बच्चे कोणागे काना पडपा आहलो सिस्टर पळे उतर ते बी Yeah. काळजां पडपा आहलो ते तो जोशुआ आनी मस्त तेगे आम्हाला किती मांगेले करपाचंय प्रेज Praise गॉड God. रियली Yes. इट वॉज सो अमेझिंग मागीर ही म्हणपा लागली तूं कित्याक येयलें ताका मेळपाकू मागीर तांकां सांगिल्लें म्हाका सारकें वायट दिसलें म्हणलें त्या भुरग्या चोयलो कडेन म्हाका मुगे भुरग्या चोयलें काय दिसलें म्हणलें तो भुरगें थिंग उबो आहा म्हण म्हाका एकदम दूख जालें म्हणलें कित्याक तेका बाळ्या काडकां कित्याक रावपा जाय आसलो तो आयपॅड घेवन थिंग रावलो जायत चिंतून येशें म्हाका सो हांवें म्हणलें तुका कितें हेल्प जायी अशें म्हणलें तो म्हणपा लागलो नो नो आय वेट फॉर माय ब्रदर. So, but anyway, really, Flavi, it was like it was just God's intervening everything through that boy. Mannai laborers God sends. It was just a moment, maybe 5 minutes I met him, or 15 minutes I've spoken to him. But even I carried something, the light of God, even something came with me. And then I was telling my colleagues at work, अशेंच म्हणलें जालें I really, it touched me म्हण सांगिल्लें कित्याक ते बायले चोयलो तशें आनी जालें because she was very young. She's young and I don't know, he never spoke about his father. If his father was there, तो थिंग कितें आसतालो सातांकू. So तेंय चिंतलेशें हांवें म्हणलें it's not my place to ask, where's your dad म्हणपाक. But God is good. So really, it is so awesome Praise that God. we serve him and we know who we serve. तो आमगे कोण आनी आमचे पासत कित कोत्ता आनी आम कितें आपयलें आनी आम कित कोन्न तो एक एक जाग्यार पावयता तें जाण जावपा एकदम रियली होरें काय बरें देवागे काम आमगे लायफान कोत्ता तें सो Praise आतां Jesus. तुमगे कितें सांगपाकू हॅलो ताईना ओके आज कित्याचें उलया आमी आयकूं येता मुगो हांव कितें वय उलयता सिस्टर आयकूं येता कित्याचें उलया Praise Jesus. आयज आमी कितें अजून त्रास कोत्ताय म्हाका हें आतां इटर्नल मातशें लायफाचे आमी ओके आतां येता हय इटर्नल लायफाचे उलया वेर देव म्हणटा देवान आमकां तापयलें म्हण आमी म्हणलें that we are here because God called us and God just didn't call us like that तो आमकां आपयत आहलोलो इतू वर्सां आमकां मारीत आहलोलो पूण ओके आमी तेगे आवाज आयकिलो and according to John 3:3 काल गो बाय according to John 3:3 आमी मानून गेलो तो आवाज आणि आमी दुसरो जल्म घेतलो like we were reborn, we were born again, we accepted Lord God, Jesus as our Lord God and our Savior. So John 3:3 and तेंका आमची जर्नी स्टार्ट जाली कित्याक आमी बेश्टे लायक चल या इंगिया देवा उतर आयकिले बेश्टे आयकिले ते एक कानान आयकता दुसरे कानान भायर वयता हे उतरान कितें आमगे भितर केलें हे उतर भितर सरलें आनी कितें तरी आमगे भितरल्यान मुदार जालें आमगे मोनाची नवसोन जाली आमी तें उतर मानून गेल्लें कळ्ळें सो त्या उतरान कितें तरी केलें ह्या फोनाचेर येयलें म्हणटरी अशें जाता मॅसेजींग कोत्ता सो प्रेज गॉड गाता फ्लावी
सिस्टर गायला हे हय गायला कित्या म्हाका दिसपना गो ते वाची चलू ते बाय फोनाचेर गाय जेजून म्हणटा ताका पोर्तिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणायच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. सो खरें आमकां ते भाशेन आमकां दिसती पडना कांय देवागे राज सॉरी आसली ते भाशेन देवागे राज चोवपा जायना आमकोडे कित्या आमगे दोड्याची वेल आहा आमगे दोडे ओत्मीक दोड्यानी आमकां दिसती पडटा ते आमगे जिवीत दोड्यान दिसती पडना सो खरें खरें हांव तुमकां सांगता नव्यान जल्मले बगर कोणाच्यान देवाचें राज पडूंक जायना आतां तुमी सगळीं सांगतली म्हाका हें सारकें वो ना म्हूण तुमगे जिवितां मुदार जाला वो ना म्हूण तें जिवीत सेम आहा कितू झूम सेशन केल्यार जिवीत सेम आहा ना ना बदलला. जाल्यार नेवर बदलावणी जाल्या डेफिनेटली बदलावणी जाल्या आमगे जिवीत बदलना आमगे मन बदलला आमगे चिंतप दुसरी जाला आनी आमी आमगेली मनाची नसोडणी जाल्या नसरणी जाल्या. आतां मनान नसोडणी हुंय दिसती पडटी कित्या आमकां आमी संवसारागे जागो हुंय तो जाणय जाग हुंय तो जाणय कित्या आमी मनान नसोडणी कोत्ताय रोमन्स 12 घाल बाय 12:2. प्रेज जीसस सो आमी बेश्टी सादी मनश न्ही आतां वी आर जस्ट नॉट ऑर्डिनरी वी आर मोलादीक. मनादीक आनी आत्म्यान भरलेली तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा तो आमकां उस्कायता तो आमकां दाखयता आमगे जागो आनी आमकां शिकयता दिसा दिसपट्टी ते एक पावल आमी मात्ताय तेदोणो तो पावलाचेर तो आमगेले चलयता. ध्यान कन्विक्ट कोत्ता आमकां आमी कितें वायट कोत्ताय तेदोणो हुंय हा गो बाय ते 12:2 12:2 हे आतांच्या संवसाराच्या लोकांक. ह्या सो आतांच्या संवसाराच्या नेमा पोरमोणे तुमी चलू नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात प्रेज गॉड म्हज्या मोना कितें येतालें तितलें थिंग पडलें चोय सो Praise कितें Jesus. सांगोन दिसोता आमकां एक पाटी कितें पूण सांगोन दिसोता पूण ती उतर सारकी पडनाय कोणे फुडें ती पवित्र आसता सारकें सिंपल उतरांनी सांगता ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलना काय म्हणटा आमी चलताय घोडे चलताय जायत पूण दुसरे मागीर दुसऱ्या कुच्च्यान तरी देव आमकां उलयतलो आ आ आ आ ते सारकें नासलो तुगेलें हे भाशेन करपा जाय ते भाशेन करपा जाय ते संवसारान नेमांतून आमकां कुशीन काडटा आयसोलेट करता पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी चल ऑलरेडी तें उतर घेतलो तशें देवान आमगे मनान नसोडणी केली म्हणटा ऑलरेडी केल्या पूण नसोडणी केली म्हणटा थिंगा राव नाका म्हणटा तुगे चालूय बदल जावं दी अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें तुका ताका म्हणटा आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतले नाजाल्यार आमकां दिसती पडना आमकां सगळें बरें दिसतालें सगळें संवसाराचें आमकां ग्लिटर जाता तो बरो दिसतालो पूण आतां आमकां कळटा कित बरें कित देवा गेलें कित संवसारा गेलें कित चोरा गेलें आमकां सगळें आतां ओळख आहा आनी ओळख ना जाल्या पासून केन्ना पावल चुकोल जाल्या पासून एकमुखा कडल्यान आमकोडे देव उलयता आमी जाणाय कोणाको उलोवपाचें कोण उतर दितलो कोणाको तें देवागे उतर मेळटलें कोणाको ती शिडकावणी मेळटली पवित्र आत्मो कोणा वरवीं उलयतलो हे मनान नवसोडणी केली म्हणटरी आमकां जिवीत दुसरे भाशेन दिसती पडटा सो ब्युटिफूल काय बरें हरे मनान नवसोडणी करना जाल्यार आमकां कांय जायना
या आतांच्या संसाराच्या नियमाप्रमाणे तुम्ही चलू नका, पण तुमच्या मनाची नोंदणी केल्या. जशें देवान तुमच्या मनाची नोंदणी केल्या तशें तुमच्या जिविताची चालूय नवी जावं दी. केल्या ऑलरेडी ते उतर आमकां मेळ्ळो तशें. Already done, done been, done and finished. Everything is finished. So मागीर 21, that's chapter 21. So praise God. Imagine देव आमकां आपयलें म्हणल्यार काय बरें आमकां हें उतर दिता आनी तें उतर आमगे काना उलयता, तें आमगे काळजां जागवयता आमकां आनी काय बरें आमकां निवड कोत्ता, काय बरें आमकां तेगे आवाज आयकूं येता देवागेलो. वाच गो बाय. वायटाक तुजेर जोयत व्हरूंक दिव नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. वायटाक तुजेर जोयत व्हरूंक दिव नाका. कोण वायट कोत्ता, कोण हें कोत्ता, तूं तेगे पार्ट जायनाका. तुगे जिवीत दुसऱ्या बदलोवनी मेळडी, तुगे जिवीत वरवीं दुसऱ्या जेजू मेळडी. वायटाक तुजेर जोयत व्हरूंक दिव नाका, पूण बरें तें करून वायटाक हारोय. Imagine that. Imagine. काय बरें कर, तें वायटाक सकयल उडय, तूं बरें कर. कित्याक तूं तुगे त्रासांतल्यान, तुगे दुखांतल्यान तूं बरें करपाक गेलो म्हणटरी तूं कोण सांबाळटा? एकलो देव. तुका देव सांबाळटा आनी दुसरो हारोता. कित्याक तूं वयर सरता, तुगे लेवल वयर आहा. सो पोतून सांगता, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, तूं ऑर्डिनरी. माहिती व्हडलें म्हत्वाचें मोलाचें एकदम गिरेस्तकायेन भरलोलें देवागे गिरेस्तकाय तुजे भितर आहा. सो ते भाशेन देव आमकां हें कोत्ता. आतां एक एक पाटी त्या शिसांनी उगडास केलो ताका जेजूक. देवागे राज करपाक, देवागे राज आमी म्हणटाय देवागे राज. खूंय सोदूं वचपाचें देवागे राज? कितकोन म्हण सोदूं वचपाचें खूंय? कितकोन खूंय सोदूं वचपाचें? कित करपाचें देवागे राज सोदपाक? सो हें सगळें आमकां हें म्हणटाय. स्वर्ग चिंताय, इमॅजिन कोत्ताय स्वर्ग. हिंगा आसतलें देवागे राज. पण जेजून तांकां कितें सांगिल्लें? देवागे राज तुजे भितर आहा मरे, तुमचे भितर आहा. तुम कित्याक सोदूंक वयताय हिंगा थिंगा? म्हाका सांगता लूक 17:21 घाल गो बाय. सो आमी सोदूं भोंवताय देवागे राज सोदूं भोंवताय, देवा सोदूं भोंवताय, देवागे हें कोत्ताय आनी देवागे उतर आयकपाक स्टेप हाट सोदताय. देवागे उतर आयकपाक आमी हाटुत्ताय. 21 या. हें पळय, हांगा आसा तें पळय. मुखार वाच गो बाय, मुखार वाची. 20 वाची. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा तें फारिसेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नोदरेक पडटा तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा, अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात, देवाचें राज तुमचे मदें आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. हें म्हाका एकदम बरें लागलें, कळ्ळें? देवागे राज केदो येतोलें, देवागे राज करूंक कितको वचपाचें, कितको सोदपाचें. मागीर जेजू कितू स्मार्ट एवरी डे स्मार्टनेस फ्रॉम जीसस कम्स टू अस. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा, हिंग आहा थिंग आहा, हिंगसान थिंगसान अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मध्ये आसा. आमचे भितर भितरांतल्यान आमचे भितर आहा. आमचे भितर देव जियेता, देवागे राज आमचे भितर आहा. सगळें दिसती पडटा, सगळें आमचें हेंच तें. आमी कितें आमी देवागे राजाचे आमगे राजा देव. आमी देवागे राज घेवन भोंवताय.
आमगे राजाचो राजा देव जेसू. Isn't that amazing? So beautiful. हे देवागे राज केला भोंवताय ते कितें येता आमकां कितें आमकां फेस करपा पडटा कितें कितें म्हणटाय तें कितें वादळ येता मोड येता तेदोन आमी म्हणटाय आतां कितें करपाचें आतां खंय स्टेप मारपाचें कोणा फोन करपाचो कितें करपाचें जेजू कितें सांगता काडका तूं भुरगें उजवाडा तूं भुरगें उजवाड तुझ भितर पवित्र आत्मा तुझ भितर स्वर्गीय राज्य हा तुझ भितर हा सिस्टर हांव नोको म्हाका येना जाल्यार मोदें आवाज तुगे लो येसो वयता दुसऱ्यांकूय दिसता ओ म्हाका वय 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 लो वयता मोदें येना न्हू आयका सिस्टर येना आनी मागीर सडनली होर्सां येता एज इफ यू आर गोईंग हय वायर आलोता आय डोंट नो व्हॉट ते गायले दिसत म्हाका कानां घायल तेका लागून आसतलें आयकू येना तुमकां मफल्ड तुमकां येता जाल्यार ना सिस्टर मोदें मोदी मोदी मफल्ड मोदी मोदी ब्रेक जाताय उतर सिस्टर आनी मफल्ड आयकूं जाता हय हय So, हांव म्हणटा म्हाका so जात काय म्हणून no, sorry about that. ना बरें हांव कितें कोत जाणा हें काडटा राव इयरफोन काड सिस्टर जाता फास्ट फास्ट हय फास्ट फास्ट म्हण आमकां जाती फ्लाविया तांचे भाशेन आमी मातशें टिकी टिकी कन्सिडर करपा पडटा बंद सो प्रेज जीसस गॉड आज जालें सारकें हय 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 प्रेज गॉड थँक यू जिसस सो हय ते भाशेन आमकां देवागेलें देणे तें राज आमी भितर घेवन भोंवताय तें आमकां रावन चिंतपा नाका रावन आमकां हें करपा नाका आवय आतां कितें कोतलीं आमी कितें कोतलीं कित्याक आमी आमकां देवागे उतर कितें सांगता जाय जाल्यार तुमकां मागाय तुमी मागाय कितें तें बुद्ध विजडम if you lack in wisdom ask isn't it James येस 1 James 1 3 so God gives us wisdom God gives us everything that we need there's nothing that we lack everything is given by God so we don't have to worry about anything and we carry the light of God everything that we carry is from God so do we care आमी बरे वत्ताय जेजुगे वत्ताय ओ दुस्मानांगे वत्ताय कितें आमी आमचे भितर येताय बरें आमगे आनी एक प्रॉब्लेम कितें चिंतना दिसा आमकां कितू चिंतन येताय थॉट्स नाका आसलोलें आवय हाल कितें जातोलें हाल हें करपा जाय परत हें करपा जाय आयज हें करपा जाय तें चिंतनान एक पाटी आमकां फाट पडटाय आमी त्या चिंतनान एक एक पाटी कित्याक चिंतप एक तुवें वय म्हणलें त्या चिंतनाकू दॅट कॅप्चर्स यू तुक तें सारकें घोट त्या चिंतना हेजेर सो आमकां चिंतना वरवीं कितें सांगता तें चोया इट्स 2 Corinthians 10 फायव 10 yeah फायव we'll read 3 to 5 I'm really sorry about this Saiba shit and मागीर फोनाचेर बसोल म्हणटरी मेसेज येताय सगल्यो you know praise God thank you Jesus आमी संवसारान जियेतांव खरें पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचें झूज आमी चलोयनाव आमची झुजाची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय देवाचे पोदवेची हातयारां तीं आनी कोटां मोडून उडोवंक तांकां बोळ आसा आमी मोडटाव तीं फोटकिऱ्या तोरकां चिंतनाची कोटां मुणगे देवाचे खोरे ओळखी विरूद्ध उर्मोटायेन उप्रासतात ते सोगले फोटकिरे वादविवाद आमी मोडून उडोयताव आनी मनशांनी आपलें संवसारी मोन सोडून क्रिस्ताचें मोन दवरूंक आमी वावुरताव praise God काय बरचोय सो आमी सोगले आमगे फोकस कितें क्रिस्तागे मोन दवरूंक we have the mind of Christ देवा क्रिस्तागे मोन आमकां ऑलरेडी आहा आमी ऑलरेडी कनेक्टेड देवाक आमी ऑलरेडी
एकटवल्या देवाक पूण आमी आनी देवान आमगे मन रिन्यू करपाक आमकां शिकयलां ते देवागे उतरान आमगे मोनाची नसून न्ही जाल्या पूण तरी आमी कितें कोत्ताय ओय हें जाल्यार कितें जातलें तें जाल्यार कितें जातलें पूण हिंग आमकां शिकयताचोय आमी संवसारान जियेता खरी पूण संवसारी हातयारां घेवन आमचे झूज आमी चलोयना आमची हातयारां संवसारी हातयारां न्हय पूण देवाचे पृथ्वीची हातयारां ती आनी खोता मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा प्रेज गॉड थँक यू जिसस सो आमी ई हातयारां आमी घेवन भोंवताय ती संवसारी हातयार न्ही ती देवागी हातयारां देवागे झुजा हातयारां आनी आमकां विंचून काडलाय म्हूण ते झुजारी म्हूण ती हातयार आमकां दिलो हाय पूण आमी जायत पाटी ती हातयारां उजार करपाक इसोत्ताय चुकताय आनी सेपरेट जाताय देवा कडच्यान आमी सेपरासांव जाता आमगेलें आनी हें सेपरासांव आमकां खंय दिश्टी पडटा रोमन्स 8:7 ही आमकां देवागे सेपरेट जावपाची देवाको आमकां म्हणजे समजिकाय ना जाल म्हणटरी समजिकाय आहा ती सांडूल म्हणटरी आमगे वाट चुकोल म्हणटरी आमी कितें जाता पडटाय फोंडां पडटाय सकयल पडटाय आनी वयर येवपा आमकां जायते त्रास जाताय मागीर कितें जाता देवा कडेन आनी आमचे कडेन आमगेली फूट जाता सेपरेशन जाता संबंद तुटोता सो रोमन्स 8:7 मनशा सोयबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्मानां जातात कित्याक आमचे मनशा सोयब देवाचे खोशेक खालती रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालतें रावंक जायना प्रेज गॉड सो मनशा सोयबाचो इकलो दवरता ती देवाची दुस्मान जातात कित्याक मनशा सोयब देवा खुशीन खालतें रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालतें रावंक जायना जाता आमकां नॉर्मल आमगे चोवपा गेल्यार ती चिंतनांनी आमी सारकी एक कोणा रॉंग रिपोर्ट पडलो आमी चिंतताय आमच्या माथ्याचेर भार पडटा आमी मागीर हेंका तेंका फोन कोत्ताय दोतोर सांगना जाल्यार मुनशी कितें सांगताय तें कोत्ताय कितें करूं रेडी आहा आमी पूण लास्ट आमी देवागे उतराक वयताय देवागे खबर आयकपा नाका भावार्थ आहा न्ही म्हाका आमी भावार्थान कोत्ताय मुगे एकले फ्रेंड आसलोले भावार्थ आहा म्हूण आपूण हिंग पावल म्हणटाले भावार्थ आहा म्हूण हितू हें जालें आनी कितें सांगल्या म्हणजे आपूण म्हज्याहून बरें आपूण जाणो कितें आयकपा रिसीव करपा नेणो कळ्ळें आनी मागीर म्हणटा कितकोन तूं हे भाशेन भावार्थ उलयता गो कितको हे भाशेन हें कोत्ता गो पूण तूं कितें एडवायस केल्यार तूं घेवपा रेडी आसना हे भाशेन मागीर कितें जाता देवा भुगले संबंद तुटता म्हाका दिसता हांवूय जाणो तुका बरी खबर ना हांव भावार्थ आहा म्हूण हांव आहा पूण तूं साफर जाता न्ही हांवें म्हणलें मागीर ते भाशेन तूं साफर जाता न्ही हांव साफर जायना तूं साफर जाता हांवें म्हणलें हांव म्हजे पयले केंसो घेयना त्या दुस्मानांक सो ते भाशेन म्हणजे आमकां तो दुस्मान आमगे सारको बटन खंय चिडपा तो तेका खबर आसता आनी तो जायतें ट्राय कोत्ता आमकां सेपरेट करपा देवा भोगलेची आनी आमी गूल जाताय एक हें म्हणटरी गूल जाताय कितकोन तें चिंतनांनी तें चिंतना एकूच चिंतना बंद केलें समज हांव देवागे राज आहा देवागे राज म्हजे भितर आहा मुगे राज जेजू होकोत हांव जेजूगे उतर आयकना होकोत हांव जेजूगे उतर पडटा सिंपल तूं कोण तें पयलीं कळपा जाय तूं कोण तें कळ्ळें म्हणटरी हांव म्हणना हांव परफेक्ट म्हूण सगले पाटी पूण अशें कोन्न काल ती घडणी जाली ती मुगे फोनाचो आनी हें कितें हांव आबाला जावपी मनीस आतां कितें करपाचें हिंगा थिंगा फ्रस्ट्रेशन काडपा मनीस पूण हांव सुसेगाद पूण वती म्हाका बरें जालें तो रातभर फोन ना तो आख्खी बरें 10-12 वर पासून म्हाका फोन ना हें करपा हांव सुसेगाद म्हाका बरी न्हीद पडली सुसेगाद उठलें आनी सकाळीं उठून आतां हांव वयता मुगे फोन चोवपाक
पूण कित्याक हांवें म्हाका म्हणलें चोय देव कित कोन्न आमचे बोगलेन आपूण जाग घेता मुगे शांती तुका दिता जॉन 14:27 तो आपणागे शांती आमकां दिता आनी आमगे सोगलें स्ट्रेस आमगे सोगलो आकांत काडून उडयता आनी तेगे शांती आमकां दिता ती शांती आमी घेवन भोंवताय काय ती शांती आमी सांबाडटाय काय वो आमी सोदून भोंवताय शांती दुसरे कडेन सो हांव म्हणटा म्हाका इल्लोशें एग्जाम्पल जाता जायते जाल्या पासून आमी आकांत जाताय ती चिन्ह माथ्यार घेवन बसताय आनी ते चिन्ह भोगली मागीर आमकां देवागे उतर दिसती पडना देव दिसती पडना मनीस दिसती पडटा तो मनीस आमकां हेल्प करतलो तो मनीस हें करतलो तो मनीस तें करतलो पूण उतर चोया कितें सांगप तें उतर जिवीत घाल गो बाय सायबा प्रेज जीसस आयकूं येता होय सिस्टर खंयचे हां जॉन 14:27 ओके सो सगळी वाटेन आमी म्हणटाय तरी पूण वी आर ह्युमन्स आमी मनशां न्ही आमी मनशां न्ही पूण मनशां म्हूण देवान रचलो मनशान देवान तुमकां आपणा भाशेन रचलें देवान तुमकां इंचून काडलें आपणागे काम करपाक तुमकां आपयलें आनी आपणागे काम तो आमचे वरवीं दिसपट्टीं कोत्ता वाच गो बाय शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात सोगली भिरांत सोडात जेजू कारका कितकोन भिरांत येता जायती आनी होरें कित म्हणपाचें आमकां विंचून काडलें म्हणटरी आमकां कितें दिसता आमगे लायफ परफेक्ट आसपाचो आमी देवा सर्व करताय न्ही आमगे लायफ सारको बेस्ट आसपा जाय पूण आमी चिंताय एका फाटल्यान दुसरें जाता दुसऱ्या फाटल्यान तिसरें जाता तेतूं मत कितें जाता आमगे भावार्थाची नोसोनी जाता आमगे भावार्थाचे टेस्ट जाता आमगे भावार्था एग्जाम जाता आनी मागीर आमचे भितर उदार जाता कितें पूण देवागे सगळें तें उतर आमी आयकताय देवागे उतर आमी आपणायताय तें उतर आमचे भितर काम करपा लागता आनी देव आमकां वाट दाखयता तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आमकां वाट दाखयता आमकां शिकयता आनी तें आमी शिकताय दिसा दीस पट्टी पूण तें फॉलो करपा जाय न्ही आमी चोय शांती तुमकां दिता तेगे शांती सदां आमकां आसोता पूण आमकां पयलीं हांव तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आतां ऑलरेडी दिली सगळी काबार जालें तेणें ऑलरेडी शांती दिली ती शांती आमकां मेळ्ळी आनी पूण तरी उचांबडाय येता उचांबडाय कितकोन येता दिसा दिसपट्टी ते त्रासान चोयताय आमी पूण जेजू चोवपा सोदताय जेजू आमचें काम करता पूण उगडास रे राज आमचे भितर आहा पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा राजा आमगेलो आमगे राजा गेले आमी काम करताय आनी तेगे सगळो पावर आमकां आहा आमगे उतर म्हणलें सगळें काम जालें सो प्रेज जीसस आर्गा जेजू काय बरें होरें आयकपा पासून काय बरें आतां आमी म्हणटाय मागीर न्ही आवय हितू त्रास येयले हितू हें येयलें आतां कितें करपाचें सगळे पाट हें करपाचें हांव आतां वचपाना तें जूम बीम कांय नाका म्हाका कांय आयकपाकूय नाका कांय करपाकूय नाका हांव कितें कोत्ता म्हाकाची म्हजो सत्यानास हांव कोत्ता पूण कांय तें उतराचो नियाड करना कांय उतरां नियाड येना म्हाका कांय म्हजी मोना येना कितें देवान म्हाका कितें सांगिल्लें एक एक दीस म्हणटा हांव काय बरें देवा उतर जिवीत बदलता मोना नोसोनी कोत्ता पूण आतां कितें जाता म्हणजे एक 5 येयल जाल्यार हांव कितें जाता खंय पावता कोण म्हाका आकांता पावता कोण ना फकत तें उतर कित्याक तें उतर जिवीत तें उतर सोत तें उतर वाट फकत तें उतर जेजू तें उतर आमकां सांबाडटा तें उतर आमकां वयर व्हरता तें उतर आमकां व्होड दिता तें उतर आमकां धीर दिता कळ्ळें Colossians 1:13 घाल गो बाय
सो हे भाशेन आनी ती शांती ना जाल्यार आमकां कांय आसना. कित्याक आमी म्हणटा हें कित्याकू तें कित्याकू पूण आमी चिंतनाय आमी हुंयसान येयलें ती आमचें कितू आहलो तें आनी देवान आमचें दिसा दिसपट्टी बेसांवान भरलें ती आमकां दिसा दिसपट्टी देवान आमचे भितर जिवीत बदल्लें तें जिवीत नॉय केलें तें 13 या काळोखाचे राजवटकेंतली ताणेंच आमकां सुटका दिल्या. आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां भितर काडली. प्रेज गॉड थँक यू जीसस. सो आमी काळखां आहलोलीं हूंय कोणचें आहलोलीं कोण आमकां उलयतालो कोण उलयनाहलोलो हूंय आहलोलीं आमी चिंताय सगलीं हांव इन्क्लुडेड हूंय हूंय आहलोलीं आवय आयज वचपा जाय आमगे कुडी चिंततालीं कितें करपा जाल्यार कितें करपा जाय कितें घालपाचें कितें करून न्हेसपाचें कितें को वचपाचें आतां कोणा पडना येदोळ फेस्त आसूं आनी व्हडली राजागे आसूं आमी रायटान वयताय कित्याक आमी वी नो आमी जाणोय आमी कोण ती आमगे आयडेंटिटी आमकां खबर आहा. सो हिंग कितें म्हणचोय काळखाचे राजवटकेंतली ताणें तुमकां सुटका दिली. आपल्या मोगाच्या पुताचे राज्यांत आमकां भितर काडली. सेम स्वर्गीय राज तुजे भितर आहा तेगे राज्यां भितर तूं आहा जाल्यार तुजे सोबूत कोण आहा राज देवागे राज देवागे उजवाड काळोख ना आनी तें उजवाडा पावोर आहा तितू कोणा ना. सो आमी विसरपा शिर पूण आमी नियाळ करपा जाय आमी तें एक शार दोंगरार बांदून दवरलां. वी आर अ सिटी बिल्ट ऑन अ हिल. वी आर द लायट आमी उजवाड जेजून म्हणला तूं जिवितागे उजवाड तूं उजवाड आनी आमगे वाट दाखोवपी आमगे प्रॉब्लम सॉल्व करपी जेजू तो वाट तो सोत तो जिवीत आनी ताजे भायर आमकां आनी कोण ना. आनी हें सगळें आमी सोशिल्लें मानून गेल्लें देवागे उतरान तें आमी प्रॉब्लम सॉल्व केलें मागीर आमकां कितें मेळटा तें चोया जेम्स 1:12 प्रेज जीसस हर कां जेजूक प्रेज गॉड. सगळीं कोश्ट डॉग्स आसताय आमी कोश्ट डॉग्सां चोयताय आमी त्रास जाताय ते चोयताय पूण तुका खबर ना म्हाका कितें जाता तें म्हाका कितें आहा तें खबर ना म्हूण वाच बाय. कोश्टा दोगडा मोदें थीर रावतात तीं सुभागी. असलीं मनशां परिक्षेंत येसवंत जातात तेन्ना आपलो मोग करतेल्यांक बासायल्लो जिविताचो मुकूट सर्वेस्पोर तांकां दितलो. म्हाका एक हो बरो दिसता स्क्रिप्चर हो मुकूट तें उतर वाचपा बरें दिसत म्हाका आनी इंग्लिशीन तूं आहा तें क्रावन म्हणना तें कितें रिवॉर्ड म्हणटा पूण तो क्रावन एक उतर आहा तें बरें दिसता आयकपाक. कॅन यू इमॅजीन आतां क्रावन हें सगळें जर्नी आमी गेली जाल्यार आमकां एक क्रावन रावता तूं कोर आनी हिंग संवसाराक मेळनाय कांट्या मुकूट जेजू मेळ्ळो तो व्हडलो राजा जायन पासून पूण आमगे क्रावन आमकां रावता आमगे मुकूट आमकां रावता कोश्टां दोगदां मदें थीर रावली जाल्यार आमी कोश्टां दोगदां मदें कितें कोत्ताय काय कितको उचांबड जाताय काय कोणा फोन कोत्ताय काय कोणागे उतर आयकताय काय देवागे उतर आमचे भितर भोवन वतोता पूण आमी दुसऱ्यागे उतर आयकताय दुस्मानागे उतर आयकताय आनी सगळें सेपरेशन कोत्ताय देवा बोगलेच्यान. प्रेज गॉड थँक यू जीसस. पूण आनी उतरांत कितें सांगत तो आमकां 1 Corinthians 10:13 सगळे कोश्ट दोग सोंसपा पासून आमकां जाय दिल्याय तेणें सगळे कोश्ट दोग तुमचे येताय ते तुमगे न्ही सो ते भाशेन आमी दिसा दिसपट्टी चिंतपा जाय बरें हें म्हगे कांय न्ही म्हगे देवा कांय न्ही हे भाशेन आमी आतां भुरग्यांगे हें चोयता हांव टीव्ही भुरग्यां टीव्ही घायले कडेन थिंग जेजू कितें म्हणटा कम टू मी म्हणटा कम टू मी हें प्रॉब्लम कित्याक हें प्रॉब्लम न्ही म्हूण कोण भुरगीं जाताय ती तो कितें म्हणटा तूं म्हजे बोगले येयली जाल्यार तुका कांय प्रॉब्लम ना बरें करून सांगिल्लें ताणें भुरग्यांक
ते जेजसागे एनिमेशन हे no problem. If you come to me, you have no problem. I will solve all your problems, man. So Jesugar. nice. So yeah, so sweet. So ing mudko bay. आयज पोरयान तुमचेर आयल्यात त्यो ताळण्यो सगल्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वोन खोर ताळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मीचो ना. पूण कसलीय ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो. आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. जेजू करता आमेन. एक आख्खेच पॅकेज आख्खी पॅकेज हिंग ताळण्यो येत म्हणटा तें वादोड तुमचेर वादोड येयलें ती सगळीं मनशां येताय तसलींच तूंच दुसरी म्हूण समजनाका तुका देवान सेपरेट दिल म्हूण समजनाका तुजेरूय देव सगळी दाट म्हूण समजनाका सगळे मनशां अशें जाता तुका जाता तसो म्हाका जायना म्हाका जाता तसो ताका जायना सगळ्यांक दुसरे भाशेन जाता पूण देवाचे विस्वास दवर जाल्यार तुमच्या सोसूं जात्यावून तो तुमचे केन्ना दिवपाना म्हणटा केन्ना निर्मीचो ना पूण कसली ताळणी आली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो डेफिनेटली 100% दिता आनी तें आमी इसोत्ताय तें बळ मेळटा तें इसोत्ताय तो शांती आमची काळजां घाती आमी विसोत्ताय आनी आमी आमचे गाबेज जोडयताय आनी अशें तांतली भायर सरूंकूय तो तुमकां वाट दाखयतलो वाट आमगे कितें जेजू वाट आमगे कोणू देवागे उतर वाट आमगे कोणू सोत तुका सोत कोट्टलें आनी तुका सोडवण मेळटली यू शॅल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री पूण प्रॉब्लमचो हें फोरें वाचील जाल्यार काय बरें आमकां चोवपा आनी नाका वादोड आनी मोड येत तें आमी जाणोय आम खंय आहाय ती कित्याक आमको तें सोसूंक ताळणी बगूंक तो वाट दाखयता की आमकां चाय दिता आमकां आपणागे ग्रेस्कायेची आपणागे हेजी एवरीवेर ह्यो सगळ्यो चायो दिल्याय तेणें आमकां पूण आमी उजार कोत्ताय काय वो आमी थिंगा बसून मोप कोत्ताय कितें कोत्ताय आमगे लायफा आमी देवागे उतर घेतला आमी हितू तेंप आमी आयकताय देवागे उतर ते देवागे उतरान आमचे भितर कितें तरी केलां पूण तें आमकां एक टेस्ट येता ते उतरां भावार्थाचो टेस्ट येता तेदो कितें कोत्ताय काय आमी तेदो आमी तें उतर उजार करपा जाय तें उतर आमी शिकिल्लें तें उजार करपा जाय आनी आमी सगळीं जाणाय ते बोटीन जेजू आहलोलो आनी जेजू सॉरी बोटीन जेजू नाहलोलो उदकाचेर जेजू चलतालो जेजू चलता आसतना पेद्रू कितें जालें तें सगळें तूं कोण तांकां दिसलो जेजू भूत म्हूण पूण वादोडाचेर जेजू वयर चलतालो पेद्रून कितें म्हणलें तूं जाल्यार म्हाका यो म्हण मागीर ताणें ताका आपयलो ताणें आपयलो तशें कितें जालें पेद्रू चलपा लागलो सारको जेजू चलता ते भाशेन वयर उदकाचेर चलपा लागलो पूण वेळ मुखार पावता पावता कॉन्फिडन्स तागे सुबेज जालें आनी तागे दोड खंय गेलो मोडाचेर वादोडाचेर दोड गेलो तो बुडपा लागलो तो बुडटा आसतना पासून जेजून नेट्टान हात घालून ताका वयर काडलो जेजूच्या म्हणपा जातालें वयर सर मरे तूं कित्याक बुडत रे वयर सर रे म्हणपा जातालें पूण जेजून फोर्स घालून ताका वयर काडलो उबारलो आनी म्हणलें तुगे भावार्थ कितें आसलोलो तूं कित्याक मोडाक चोयलें ते भाशेन जेजू आमकांय म्हणटा आसतलो त्या मोडाक कित्याक चोयता तूं म्हाका कित्याक चोयना कित्याक तुगे भावार्थ आहलोता तुजे पासत आनी हांवें कितें कोरचें तुजे पासत हांवें कितें कोन्न नासतना दवरलां तुका कित्याक दिसती पडना तुजे दोळ्या मुखार आहा तुका कित्याक दिसती पडना रेड कार्पेटीचेर तुका चलोवपा दवरलां पूण तूं कित्याक कांट्यांतल्यान वयता सो इमॅजीन हे सगळी वस्तू तो आमकां इंचात आसतलो कळ्ळें आनी मागीर हिंगा आमी उगडास करया 1 Corinthians 6:19 कित्याक आमचे भितर जियेता सुर्गींचें राज आमचे भितर जियेता
पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता देव आमकां धीर दिवपी आमकां आदार दिवपी आमकां आमची राखण करपी आमकां सांगात करपी सांगाती आसरो 13 no sorry 19 19. and 20 तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे सवे ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय हे नकळो तुम्ही देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आणि तेय जाल्यार किंमत फारीक करून म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात praise God thank you Jesus तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि आमी थिंग वाचिलां आपणागे शांती आमकां दिली म्हूण आमी हेय वाचिलां सगळी अडचण करपा आमी आपण आहा म्हूण तो देव आमचे भितर जियेता पवित्र आत्म्या रुपान पूण आमी सोदताय काय तिका तो ठिकाण करून आहा तो रावता पूण आमकां खबर ना आमचे भितर कोण आहा तो आनी आमी सोदूं वचनाय तेका आमी आमगे लायफ आमी थांडटाय आमगे लायफ आमी कोत्ताय पूण तो आमकां दिसा दिसपट्टी पवित्र करपा सोदिता आमकां आपणा भाशेन करपा सोदिता आमकां सांगात दिता तो सांगात असो आमी चोयनाय पूण आमी मनशांचेर विश्वास दवरताय मनशांचेर हें कोत्ताय पातयेताय सगळीं मनशांचेर कित्याक आमी संवसारां हाय न्ही स्वर्ग आनी एक राज्य पूण मगे भयणानो उगडास कोराय जियेताय स्वर्ग आमचे भितर आहा जेजू आमचे भितर आहा राज आमचे भितर आहा राजा आमी सर्व कोत्ताय राजा आमगेलो देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आनी तेय जाल्यार किंमत फारीक केल्या मोलादीक रोगत मोहिमेवंत रोगत every drop of his blood म्हणजे आमगे कुडीन हुंय देवा महिमा दियाय देवा महिमा दिवपाची आमगे कुडीन हें तेका सांगता ते बायलेक ते उलयता ते काय म्हणलें ना पूण तरी पूण गेल ते फाटी हे फाटी काय म्हणना तेणें गेल ते फाटी उलयता पूण तूं न्हॅन म्हणटा म्हाका कितें जाता तुका सांगपा सोंपी म्हणटा उलयता आसतना ते हे भाशेन सांगता हांवें म्हणलें चल हांव उलयता आसतना तूं इंटरप्ट करनाका म्हाका कित्याक हांव डिस्टर्ब जाता म्हूण सांगिल्लें आनी तें डिस्टर्बन्स तुका हेल्प करना कित्याक हांव जाण म्हूण हांव तुका शेअर कोत्ता सो तूं आयक बरे भाशेन म्हाका तुगे प्रॉब्लम जाण जावपा नाका आय एम नॉट इंट्रस्टेड अशें म्हणलें मागीर आतां तेका काल सांगिल्लें ना आतां तेका कळ्ळें न्ही चोय ओडो कितकून तें देवागे उतर आमकांय शिकयता आमी दुसऱ्या शिकयलें म्हणटरी ते उतराचें आमकां दाखयता मोल दाखयता सो आतां काल सावन तेणें कांयच म्हणलो ना आपणागे एन्जायटीचें आपणागे कांयच प्रॉब्लमा खबर उलयलें ना पूण म्हाका देवान कितें दाखयलें चोयलां तूं फकत तुगे तोंड उगडटा आनी आपणागे उतर उलयता आपणागे काम आपूण कोत्ता आतां त्या भुरग्याचें हॉस्पिटलांत हें जालें तें तो फकत तेणें म्हाका वाट दाखयली त्या भुरग्याक थिंग दाखयलो त्या भुरग्या लागून मुगे काळीज मातशें हें जालें आनी तें काळजां तो देवागे मोग आहा म्हूण हांव थिंग वचून चोयलें तेगे माय खूंय आहा ती आनी रियली शी वॉज इन अ बॅड शेप आतां मुगे काम कितें तिका सांगपाक तूं सफर जाता तेज्या वून बरो मायटी आमगे देव आहा म्हूण आमगे देवान तें काम केलें म्हूण पूण तें काम पासून मुगे न्ही तेगलें काम तें तो कसोय जाल्यार कोत्तलो खुंयच्यानूय जाल्यार कोत्तलो आतां त्या भुरग्या पयर सद्या सांगिल्लो तो भुरगो चिंतपा लागतलो भुरगो म्हणटलो आपण कितें सांगिल्लें तें आतां मुस्लीम जावं कोण जावं ताका जेजू नांव दिलें न्ही हांवें तो जिजस म्हणलें न्ही तो जिजस म्हणटलो आपणागे उतरान मुगे आनी एक धाकली टेस्टिमनी सांगता हांव हें मुगे अमकें दिसान पावस येता आनी इस्कोला टायमार पावस पडटा सो एक दीस आमी सॉकरा वयतालीं अशें करून
सकारा वयता आसतना बरो पावस पडलो आनी हांवें रेनकोट हाडना एकल्यागे रेनकोट आहलो दुसऱ्यागे ना आनी म्हाका सुत्री ना आनी हिंग बरो पडना तो पावस पडटा बंद जाता हिंग गोंय पडटे भशेन पडना सो आमी सकारा वयता आसतना म्हाकाय हें जालें फ्रस्ट्रेशन कितें आमी सारकें टायमार पावताय सकारा म्हाका लेट जावपा बरें दिसना सो हांवें कितें म्हणलें in Jesus' name, you rain. I don't want you here. I don't want my children to be wet. I don't want to be wet. You please go somewhere wherever you have to go. We don't want you here. We want you to go for we want to go for soccer, nice and dry. आता दोगूय हायचोय एकलो 3 वर्सांचो एकलो 5 वर्सांचो तो जालें आतां तें म्हणलें ताणें आयकिलें तांकां खबर ना मुगे प्रोसेस कितो ताणें आयकिलें दोगांयनी आनी हांवें वर्सां म्हणलें ताणें चोयलां हांवें पावसा उलयलें म्हण आनी मातशें एक 10 मिनटांनी मोटर मातशें मुखार गेलो अशें पावस थांबवलो सो प्रेज गॉड हो दाखला हा तो म्हणटा गोयमा म्हणटा इट टूक 10 minutes for the rain to stop. I said, but it stopped. Praise God. We must praise God म्हणलें. We must thank God. Anyway, पाक केलें बरे भाशेन आमी गेलीं ड्राय. कळ्ळें? तो दीस गेलो. दुसरे दिसा आतां आमी इस्कोला वयताय. इस्कोला वयता आसतना पावस पडलो बरोच. आजचोय हांवें जाप काडचे पयलीं व्हडला हाताणे कॉमेस केलें यू रेन यू आर ग्राउंडेड म्हणपा लागलो वी डोंट वॉन्ट यू हियर कित्याक म्हाका रेनकोट ना परी हांवें म्हणलें ओ आय हॅव फॉरगॉटन माय रेनकोट यू आर ग्राउंडेड रेन वी डोंट वॉन्ट यू हियर गो वे यू आर वॉन्टेड वी डोंट वॉन्ट टू हियर आय से दीस इन जीसस नेम म्हणटा आनी पावस होरें थांबलो इन्स्टंट कळ्ळें ताणें म्हणटा थिंगा पावस जालो आतां हो दुसरो आहा तो आमगे रोकडोय तो तेगे रोकडें टट्ट जाता तो म्हणपा लागलो गोयमा yesterday you took you 10 minutes today for Malachi it just stopped I said praise God see Jesus loves Malachi more than me because whatever Malachi prays is so pure and Jesus loves children Ashman सांगितलें it's okay baby if Jesus loves you and I have you that's okay that's good enough अशें म्हणलें सो Malachi मातशें बट यू नो हांव कितें सांगपा सोदतां जेजू आपणागे काम करपा रावना ती सायन्स एंड वंडर्स करपा तो रावना आमी होकोत उलोवपाचें आमगे काम होकोत भुरग्यांक शिकोवपाचें तो आपणागे काम तो कोत्ता हाव ग्रेट इज आवर गॉड हाव ऑसम इज आवर गॉड काय बरो बरे भाशेन आमी एकठांय केलें जंय आमगे एक फामिली अशी आनी बरे भाशेन त्या उतरान आमी सारकें एक एकलो एक एक भाशेन कोत्ता आनी होरें माती आयदनां देवागे उतर म्हणटा माती आयदनां पण आमची भितर ग्रेस काय आहा ती देवा गेली आमगे कांय न्ही पूण तेगे नांवान आमी तें काम करपा मुखार सोदताय काम करपा हें जाताय आनी हांव म्हणटा आयज फातिमा बाड्यान सगलें ब्रदर नासलोलो आतां फातिमान उतर केलें आनी सगलीं हिंग आमकां कितें जाता 9:30 आमगे मिटींग जाता म्हणल्यार 9:30 जाताय तो उगत भुरग्यांगे सारको मोदयान सो एनीवे हांवें म्हणलें आयज हांव कोरया जाते भाशेन कोरया ब्रदर येना जाल्यार आमगे हें कोरया चोय मुगे लॅपटॉप पूण ते मनशा हुंयच्यानूच वयता हा आमगे उतर जालो ना देवागे काम जालो ना सगलें देव आपणागे कितें करपा आहा तें केस्सो दवरना कितें केसलो आडकोड येवं पूण मॅसेज मेळ्ळी इदें जाल्यार उतर आयकिलें उतर आयकलो ना जाल्यार पासून देवागे उतर दिसती पडलें थिंगा आनी तें पवित्र आत्म्यानूच दिलो स्क्रिप्चर आमगे कितें हा कांयच ना आमी होकोत इंचून काडलोलीं देवागेलीं आयदनां आनी एक लास्ट घालया हा 1 Peter 1:2 हो एक स्क्रिप्चर म्हाका जायत पाटी उगडास कोत्ता जायत पाटी म्हाका हे स्क्रिप्चरा उगडास येता आनी म्हाका दिसो तशें हांव कित्याक म्हाका कित्याक इंचून काड म्हण पूण म्हाका कित्याक इंचून काडलें जाल्यार देवानूय बापानूय घाल गो बाय बापानूय आनी पुतानूय सगळें तिगोय देव तिगोय आमचे भितर जियेताय आमी पवित्र आत्म्यागे भुरगीं पवित्र आत्म्या आमी घेवन भोंवताय आनी आमगे काम कितें आहा हुंय जाल्यार आमी तोंड उगडलें तो आपूण भितर सोत न्ही हुंय तें 1 Peter 1:2 आपले सासणीक येवजणेन देवा आमच्या बापान तुमकां आपली जावन विंचून काडल्यांत आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें पवित्र केल्यांत जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमची पातकां धुवन गेलीं
देवाची दयाळाय आणि शांती चोड आणि चोड तुम्ही भोगूंक पावो म्हूण हांव मागतां. चोयलां? सो हो म्हाका कितें टच जाता बरें करून आपले सासणीक येवजणेन हुंय बापान देवान आमच्या बापान आमकां आपणागे जावपाक इंचून काडलें. जाल्यार बापान इंचून काडलीं. बापान आपणागे काम केलें. आपल्यागे आत्म दीन पवित्र आत्मो आमकां दिलो बापान. आपणागे पवित्र आत्मा आपणागे आत्मो आमकां दिलो आनी आमकां पवित्र केलें. आनी जेजू क्रिस्ताक आमी जेजू क्रिस्ताक खालती जावन कित्याक पवित्र आत्मा दिला आनी आमी पवित्र केलें थिंग आमकां पर्पज आहा. कित्याक आमी हालती जावन ताणें आपणागे विकरायलोल्या रोगतान आमचीं पातकां धुवन गेलीं. आनी देवाची दयाळाय आनी शांती ती सगली आमकां मेळटा. सो आमकां वी आर कॉल्ड टू बी obedient to Christ and be sprinkled by his precious blood. As English म्हणटा scripture. सो हिंग हांव खालती जावन जेजू क्रिस्ताक खालती जावन सो चोय तिगोय जाण आहा हिंगा आपणागे येवजण करपाक. बापागे येवजण आमकां आपली जावंक आमकां विंचून काडलें. बापान विंचून काडलें. पवित्र आत्म्यान आमकां पवित्र केलें आनी जेजून आपणागे रोगतान आमकां धुवन निवड केलें. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन आतां तें उतर आमचे भितर आमी निवड जालें पूण तोरी पूण आमी आमचेरी हाडटाय गार्बेज. आमचेरी उडयताय आनी आमकां खबर ना आमी कितें कोत्ताय म्हूण. सगळें आबालासां. पूण चोय तिगोय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ट्रिनिटी आमचे भितर काम करता. दिसात दिसपट्टी आमकां एक एक जाग्यार पावयता. आमकां देव येना पूण आमकां वयर काडटा. पूण वयर काडटा जाल्यार हार्डशिप्स. एवरी लेवल हॅज अ डेवल. कळ्ळें? सो आमकां हार्डशिप्स वचपा पडटाय. बट देन त्यो हार्डशिप्स आमी एक्सेप्ट कोन्नाय जाल्यार आमी एक्सेप्ट कोन्नाय जाल्यार तें एक संदी म्हूण आमगे जिवीत बदलपाक आमी थिंगा उत्ताय. बट एवरी डे कॉमेस केलें. हांव नेणो तुमकां कितें समजलो म्हूण आयज पूण आनी हांवूय नेणो हांव कितें उलयलो म्हूण आयज. पूण जावं देवागे काम जालें. देवागे उतर येयलें मनांत. देवागे उतर Amen. थिंग पावलें. जेसू सो प्रेज करता. गॉड. Praise God. सो आमी देशें करपा मुखार चल जाल्यार तो आपूण घेता. तेगे काम जाता. So all glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेसू करता. Praise God. Praise God. आज कितें सांगाय मुगो सेनोरा बी. इल्लीशी Praise वाट God, दवरली तुमकां. Jesus. Praise Praise God, Jesus. sister. Bro, blessed Praise God. Manalo, sister. Very Praise nice. God. Thank you, Step by Jesus. step, पवित्र आत्म्यान लीड करून सारको ते भाशेन सिस्टमॅटीक बसयलो आनी तूं सगळो मिनींग दिलो. लायक टेस्ट येताय, लायक बॉर्न अगेन जाताय. बॉर्न अगेन जाल मग तशे मिन्स टेस्ट आसताय लायफान बट देवा उतरा पोरमोणे वेपन्स घेवन केश कोन फायट करपा जाय जिवितान वादोड येता. सो फोकस देवाचेर उरपा जाय. व्हेरी नायस सिस्टर. थँक यू जीजस Praise फॉर दीस God. Thank you, रेफ्रेशिंग. Jesus. Hallelujah. Praise God. And thank you for joining. It's very nice. Always nice to see you. थँक यू Praise सिस्टर. God. Praise Jesus. हांव जाल्यार जायते शिकोला सिस्टर आनी Thank शिकोले you, म्हूण Jesus. जायना लायक Yeah. अप्लाय करूं जाय आमगे लायफान दुसऱ्याकूय Amen. उतर दिवपा कोणो Praise डिफिकल्ट God. जाय तेन्ना. प्लीज Thank गॉड. you, Jesus. Praise God. जेवणा कितें सांगताले? No, sister. Oh, praise Jesus. ते मुकुटा स्क्रिप्चर सिस्टर थंय सांगत तो शेअर कोत जायत पावटी आनी खरें Hmm. म्हणल्यार लायक हांव तुकडे सां आयकलो तें स्क्रिप्चर आनी जायत फाट मागीर मुगे नी आल्टेजेर वयतालो ते मुकुटाचे स्क्रिप्चर Yes. कित्याक
खरें म्हळ्यार हे संवसारान जेदो आम ते ताळण्यांत पडटाय कोश्ट दोग येताय तेदो जायत पाट आमकां एशे कोन्न गिव अप कोरून दिसता बट आज तुगे स्क्रिप्चर्स हांवें तेसली आहली की तुमकां येताय त्यो ताळण्यो कित वेगळ्यो न्हय सगळे येताय तसल्योच आनी सगळे इनकम्प्लीट सोडना देव तो सांगता ताळण्यो येताय खऱ्यो Amen. बट हांवें तुमकां मुगे कुरपा दिता आनी तितून हांव वाटूय तुमकां दिता बॉल दिता प्लस Praise तितून God. भायर सरपा देखून हांव तुमकां वाट दाखयता तो सोडना आमकां कितें कुश दोग येताय तेदोना फकत Never. आमगे फकत तेजेर हे स्क्रिप्चराचे हे देवागे उतर तो कितें सांगत तें सोत तो फोट सांगना सो आमकां फकत Praise तो God. भोवार्थ आसूं जाय की हे कोश दोग येयले ते सगळे येताय आनी तेणें आमकां सोंसू जायना तितू दिना तो जितू तेणें सांगिल्ले ते भाशेन Praise God. तुमच्यान सोंसू जात तितलें तेज्या वयर दिना Amen. आनी दुसरें Praise म्हळ्यार God. तो वाटूय दाखयता आमकां तितून भायर सरपाक आनी ते Hmm. मुकुटाचेर फोकस दवरूंक न्हू आतां मुगेलें जायतें की म्हाका एक मोटिवेशन एशें तुका मुकुट Yes. जायो एंडाचो ओके जाय Yes. जाल्यार चोय हें पाळ तूं यू हॅव टू डू दीस कितलेंय तुका Yes. डिफिकल्ट दिसो तो तूं कितलेंय ताळण्यो पडो तो दुस्मान तूं कितें दुसरें सांगत आतां तूं हे भाशेन सॉल्व कर हे प्रॉब्लेमा ना देवागे उतरा पोरमोणेच तूं ट्राय कर देर इज नो अदर वे दुसरी आनी वाट ना जेजू सांगत तेच Praise God. वाटेन वच मुकुट जाय जाल्यार ते वाटेन वच सो जायत पाटें स्क्रिप्चर क्रावनाचें उलयता मोकोडे Praise जेजू मार्गा God. आमगे Thank you, सोगल्यांगे Jesus. चोत्राई आसों जाय त्या मुकुटाचेर Mukutachir. Yes. प्रेज गॉड जायते सोंपे आसता तो आमकां तेगे उतर पाडपाक जेदो आम तेजेर फोकस दवर जाल्यार की कितको आसता तो आमगे दीस जेदो आम तेका मेळटोली आनी तोय आमकां आमगे कोरण्या पोरमोणें तो आमकां रिवॉर्ड्स तुका इंग्लिशान एक कोणें रिवॉर्ड्स बरयला तेशें म्हणजे कितको आम केल ते भाशेन आमगे परफॉर्मन्साचेर तो आमकां हें कोत्तोलो सो Praise आमी God. रेडी रावपा जाय आमी जेजू आमकां मातशें बरें प्रावड सो दॅट तेकाय आमची गर्व दिसपा जाय म्हूण आमी रेडी Amen. तयार जावपा जाय येस जेजू Praise God. So beautiful, Flavi. Praise Jesus. It's so true. Harkan Jesuk. Praise Jesus. Ani kona ha? Thank you, Jesus. Praise God. बरें क्लोजिंग प्रेयर करुया बाय सेनोरा. ओके सिस्टर. मोगाला बाप्पा हे वेळार हांव तुका अर्घ आनी दिनवास दिता हे सिस्टर मारियान तुजें उतर आमकां दिलें आनी त्या उतरांतल्यान पवित्र आत्म्या तूं उलयलो आनी आमची जण एकल्याची काळजां तुवें कन्विक्ट केली जें उतर सांगता तें सारकें तुमी तुमचें जिवीत तुमचे चिंतनांनी न्हय तुमचे फ्लॅश ऑर बॉडीन न्हय पूण तुमचे आत्मो जो पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिल्लो आसा जो आमचे भितर आसा ताजो आवाज आयकून कशे परेन आमचे जिवितांत आमी तें आपणावून तेजेर विस्वास दवरून तेजेर नदर दवरून चलोवंक जेन्ना आमचो विस्वास आमचे फोकस तेजे उतरा वयर घालतलो आनी संवसाराचे जायते घडणीचेर वो जायते रिपोर्ट्स वो जायते कितें जाता ताजेर वयतलो तेन्ना आमचो विस्वास हालता पूण पवित्र आत्म्या तूं आमचे भितर आसा जेन्ना विस्वास हालता तेन्ना तूं आमकां परत जेजूशी हाडटा तूं आमकां उगडास कोत्ता जें आमी कितें उतर वाचलां त्या उतराचेर तूं आमचें हें मन हाडटा आनी तेन्ना आमी आमचे फ्लॅश मायंडान न्हू ओतमीक कुडीच्या मनान न्हू पूण जेजूचे मनान आमी चलता आनी जितलें आमचे जिवितांत वायट आसा वायट येता आमी हे संवसारान जिवा पासून वायट येतले पूण पवित्र आत्म्या तुजो आदार जेजूचे उतर आमकां शिकयता कशें पडेन चलोवंक जाय तें मोगाला बापा तुका आर्गां दिता तुवें आमकां विचून काडल्यांत जायतीं भाव भयणांकूय तुवें विचून काडलेलीं आसात अशें न्हू संवसारान तुवें कोणाकूच विचून काडूंक नात पूण सगल्यांक तुवें विचून काडल्यात पूण जीं तुजो आवाज आयकल्यांत पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकल्यांत तांकां तुवें आपणाचीं भुरगीं म्हूण मानून घेतल्यांत आनी भुरग्यांक सगलें आसा सगलें दिलेलें आसा ओतम्यांत न्हय कुडींत पूण ओतम्यांत तें आमी नियाळ करून आमचें
तें आमचेंच तें सैतानाचें न्हय पूण सैतान आमकां येतलो वायट वायट करपाक ओ मन बदलपाक पूण आमी देवाची भुरगीं हें आमी थीर उतराचेर जाणो जावन जसो तुवें म्हणलो तुज्या पुताक हो म्हजो आपुरबायेचो पूत तेच भाशेन तूं म्हण आमकां म्हणटा ही तुमी आमी आपणाची आपुरबायची तूं आपणा आपुरबायेचो पूत तूं आमकांय म्हणटा बापा तुवें कोन्नाच भेदभाव करूंक ना जेजू आनी आमचे मदें सो तुजो मोग तुजो विस्वास आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें आमचे उरलोले दीस तुका तुका परत आमी मेळोसर तुजेरूच विस्वास दवरून तुज्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत चलोवंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार फावो कर म्हण आमी मागता